दीस ब्रेस्तार ऑगस्टची 14 तारीख 2025. पहिले मसाप जोशुआ प्रवादीच्या पुस्तकांतले मसाप अध्याय 3 वोळ 7 तावन 10 वोळ 11 आनी वोळ 13 तावन 17 पर्यंत. सर्वेस्परान जोशुआक म्हळें, आज हांव तुका सगळ्या इस्रायेला मुखार वर्तो करतलो आनी हे वरवीं जशें हांव म्हजें सवें आसलेलो तशें तुजेंय सवें आसा म्हूण सक्कळ वळखून घेतलें. सोल्याची पेड वोवयतल्या याजकांक तुवें अशें सांगूंक जाय, तुमी जोर्दानाचे तडीर पावतस तुमी जोर्दानांतच रावूंक जाय. देखून जोशुआन इस्रायलितांक सांगलें, लागीं सरा आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची उतरां आयका. आनी जोशुआन म्हळें, जिवंत देव तुमचे मदें आसा म्हूण तुमी हे वरवीं समजतल्यात. तो कानानगारांक, हितीतांक, हेवितांक, पेरेजितांक, गिर्गाशितांक, आमोरितांक आनी जेबुसितांक धांवडयतलो. सगळ्या पृथ्वेच्या सर्वेस्पराच्या सोल्याची पेट तुमचे फुडें जोर्दानांत वेतली. सगळे पृथ्वेच्या सर्वेस्पराच्या सोल्याची पेट वोवयतल्या याजकांचीं पावलां योर्दानाच्या उदकांत दवरतस वयर तावन वळोन येतलें उदक बंद जातलें आनी एकच रास जावन उबें रावतलें. जोर्दान उतरचे खातीर लोकान आपले तंबू काडले तेन्ना सोल्याची पेट वोवयतले याजक लोकां मुखल्यान गेले. सोल्याची पेट वोवयतल्या याजकांनी जोर्दानाचे तडीर पावून आपले पांय उदकांत लायतस लुवणेच्या सगळ्या काळार जोर्दान भरून सगळ्या तडी वयल्यान वमतता. वयर थावन वळोन वेतलें उदक बंद जालें आनी एक विस्तार सुवातेर जारेतानाचे कुशीक आसलेल्या आदाम शारा लागीं रास जावन रावलें. आनी आराबाच्या पिठाच्या दर्याक सकला वळोन वेतलें उदक पुर्तें सुकलें. लोक जेरिको मुखार जोर्दान उतरून गेलो. सगळी इस्रायल प्रजा सुखे धरणी वयल्यान उतरून वतना सर्वेस्पराच्या सोल्याची पेट वोवयतले याजक सगळे राष्ट्र उतरून वेच्या पर्यंत जोर्दाना मदले सुखे धरणीर हालनासतना उबे रावले. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. कीर्तन 114 1 तावन 2 3 तावन 4 आनी 5 तावन 6. श्लोक. सर्वेस्पराक जय जय. जेन्ना इस्रायल प्रजा इजिप्तांतली भायर सरली, जेन्ना जाकोबाचीं भुरगीं परक्या लोकां मदलीं सुटोन आयलीं, तेन्ना जुदाचो प्रांत जावंक पावलो देवाचें मंदीर आनी इस्रायल प्रजा जाली ताचें राज्य. श्लोक. सर्वेस्पराक जय जय. हें पळोवन दर्यो पोळण गेलो, योर्दानी पाटी पडटली, पर्वत बकऱ्यां बरी, कुडे दोंगोर शेळयां परी उडोवन नाचोंक लागले. श्लोक. सर्वेस्पराक जय जय. ये सागोरा, कितें जालें? कित्याक तूं पळोवन धांवलोय? आनी तूं योर्दाना, कित्याक तूं पाटी पडटाली? पर्वतानो, बकऱ्यां परी, कुड्या दोंगरानो, शेळयां परी तुमी उडोवन पडोन नासल्यात. श्लोक. सर्वेस्पराक जय जय. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या साकरांचेर फांकय आनी तुजो आज्ञा म्हाका शिकय. आलेलुया आलेलुया. शुभवार्ता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 18 वोळ 21 तावन अध्याय 19 वोळ 1 पर्यंत. तवळ पेद्रून जेजूसाची येवन विचारलें, सोम्या, म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बोक्सिजे? 7 पावटींगी. जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्ही, बगार 7चे 70 पावटी. सर्गींचे राज्य अशें म्हणयेत. एक रायान एक पावटी आपल्या साकरा लागचें लेक घेवंक कुशी वेली.
लेक घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवें आसलें एकल्याक ताच्या मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातलें देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हूण आसलें सक्कड विकूंक जाय म्हूण ताच्या धन्याची हुकूम जाली. तवळ तो साकर धन्याच्या पांयांक पडोवन म्हाका थोडी फुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून परती लागलो. धनी साकराचेर मोव वाडलो आनी ताचें रीण माफ करून ताका वसूंक सोडलो. पूण हो साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकर. ताणें हाका 100 रुपये देवें आसलें. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तवळ तो सांगाती साकर हाच्या पांयांक पडोवन म्हाका थोडी फुरसत दी आनी म्हजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून परती लागलो. पूण हो साकर आयकना जालो. मात्र न्ही, ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेन दवरायलो. घडिल्ली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धन्याक कळयली. तवळ धन्यान त्या साकराक आपणा उजीर आपोवंक लावन म्हळें, नश्ट्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परातलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफ केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवें तुज्या सांगाती साकराची करी जाय आसली न्ही. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्याच्या अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजान तावन बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां तेंच करतलो. इतलें उलोवन जातच जेजू गलिलियांतलो भायर सान गेलो आनी योर्दान न्हंय पलतडी जुदेयाच्या प्रांताक आयलो. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पेद्रू जेजूच्या शिसां पैकी एकलो तरी आपूण पंगडा सोमूख येली म्हूण तो लेखून आसलो. नियमशास्त्र जाणा आसचे जुदेवांक एक व्हडपण जावन आसलें. आपणाची नियमशास्त्राची जाणवाय प्रदर्शीत करूंक पेद्रून 7 फावटीं वखिलार पावता गी म्हूण विचारलें. मेस्त्रेतावन आपणाचे जाणवायेक सबासकी मेळटली म्हूण तो आशेवन आसलो. पूण जेजून नियमशास्त्रा भायले नियम दिले म्हणून 7चे 70 फावटीं म्हणजे भोगसाण्याचे लेख दवरूंक नजो म्हूण सांगलें. भोगसाणें देवाचो गूण, तो ताच्या रस्त्यांनी अनुकरण करीजे म्हूण तो आशेता. देवान आमकां अपरिमीत रितीर भोगसिलां. ताच्या भोगसाण्याक गड ना आनी लेख ना. मनशा जिविताचो हर एक नवो दीस देवान आमकां भोगसून नवें जिवीत दिल्ल्याचो गुर्त. ह्या खातीर दिसपडतें ताका अर्घ दितना आमी आमचेर सुकल्यांक भोगसूंचें आनी तें विसर्न सोडची गरज आसा.